मोगाळ भाव-भयणांनो, पवित्र पुस्तक बायबल हातून जर खंयचो आविसर एकदम सुंदर जावन आसा जाल्यार तो लुकाचो 15वो आविसर, आनी तो म्हाका तर एकदम बरो लागता. सांडलोल्या मेंढऱ्याची वोपार, सांडलोल्या नाण्याची वोपार आनी सांडलोल्या 2 पुतांची वोपार हें आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवपाक मेळटा. तर ह्या बाकिताची फाटली काणी कशी आसा हें आमी पळोवया. सगळे 2 वसूलदार आनी पातकी ताचें उतर आयकूंक ताचेशी येताले. ह्या पासत फारिसेव आनी शास्त्री गुणगुणूंक लागले. ताचेर नाका तें उलोवंक लागले. पूण तो ताका लागीं करतालो आनी तो तांच्या बरोबर जेवणाक बसतालो. आनी जेन्ना ते गुणगुणटाले तेन्ना तांच्या गुणगुणण्या प्रमाणे तो तांकां जबाब दितालो. खरें पळयल्यार वोपारीचे 3 वांटे जाल्ले आसा आनी एका फ्रेमीन 3 चित्रां आमकां दिसतात. लुकाचो 15वो आविसर हातून 3 वोपारी जरी आसल्यो जाल्यार तातूंत आमकां 3 घडण्यो दिसतात. दोनी जेजू आमची सगळीं पातकां मानून घेता. शेणलोल्या मेंढऱ्याची वोपार ह्या सुवातेचेर आमकां दिसून येता. आनी ह्या सुवातेचेर आमी पयलें चित्र पळयता आनी तें म्हणजे शेणलेल्या मेंढऱ्याचें. ह्या सुवातेर जेजू जो आसा तो मुखेली गवळी जावन आसा आनी आमी मेंढरां जावन आसात. ताणें एका शेणलोल्या मेंढऱ्याक सोदून काडलो आनी आपल्या खांद्याचेर घेतलो. खांदो हो एक घट आसलोली सुवात जावन आसा. आमी जेन्ना कसलीय वस्त आमच्या हातांत जोड लागता तेन्ना आमी ती खांद्याचेर घेतात. अशें ताणें मेंढऱ्याक खांद्याचेर घेतलो. इस्रायेलांत जो मुखेली याजनीक आसलो तो आपलें आंगलें घाली आनी त्या आंगल्याच्या खांद्याचेर 2 फातर आसताले. एका वटेन 6 आनी दुसऱ्या वटेन 6 अशे 12 ल्हान फातर ताच्या खांद्याचेर आसताले. आनी ते 12 फातर अशें दाखयता की 12 इस्रायेलाचे वंशावळी संबंदी दाखयता. म्हणजे मुखेल याजनीक 12 इस्रायेलाच्या वंशाक आपल्या खांद्याचेर घेवन तो पवित्र आसलेले सुवातेचेर वर्सान वर्स वेतालो. आयज आमचो महायाजनीक आमकां आपल्या खांद्याचेर घेवन वेता आनी तो आमचो महायाजनीक कोण जावन आसा हें तुमी जाणा? तर तो जावन आसा दोनी जेजू ख्रिस्त. आनी आमी शेणलोले आसात आनी ताणें आमकां वेंचून काडलेले आसात. ताणें आमकां सोदून काडलेले आसा. तो जोण एका मेंढऱ्या पासत काळजी घेता तो आमकां दोनया जेजू क्रिस्ताचें चित्र अशें दाखयता. आयज दोनी जेजू आमच्या सांगाता आसा. आमी ताजी मेंढरां जावन आसा. आमी ताजो आवाज वळखूंक शकता. जर तूं ताजो खरो मेंढरो आसात जाल्यार तूं ताजो आवाज वळखूंक शकता आनी तोय तुका वळखूंक शकता. आमी ताजींच जावन आसा हें हाजे वयल्यान कळून येता. आमकां जेजूच्या आवाजा शिवाय दुसरो आवाज येवंक शकचो ना. तर आतां फुडें पळोवया. लुकाचो 15वो आविसर 8 ते 10 वळींनी ही खबर आमकां वाचूंक मेळटा. जेन्ना मनशा कडेन आसलोलें नाणें शेणलें जाल्यार तो तें नाणें मेळसर सोदीत रावता आनी मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जाता. जरी ताजे लागीं कितलेय दुडू आसले जाल्यार तो खुशाल जायना. पूण शेणलेलें आसा त्या नाण्या उद्देशीं तो दुखी जाता आनी जेन्ना तें मेवता तेन्ना तो बरोच खुशाल जाता आनी दुसऱ्याक सांगता जें कितें आपलें शेणलेलें आसलें तें आपल्याक मेवलें म्हणून. मोगाळ भाव भयणांनो, हाजेर आमकां देव जायतें शिकयता. आमी ताजीच परजा जावन आसलीं पूण आमी सांडलेलीं आसलीं. पूण आयज ताणें आमकां वेंचून काडलेलीं आसा. लूक हो बरो विज्ञानांतलो मनीस जरी आसलो जाल्यार तो हें बरे भशेन आमकां बरोवन दाखयता. हें ताका पवित्र आत्म्यान दाखयिल्लें आसलें आनी त्याच प्रमाणे ताणें हें सगलें बरयल्लें आसलें. ताणें आमच्या दोनयाचे मोहिमेच्या वरवीं हें सगलें केल्लें आसलें. दुसऱ्या खंयच्या शुभ वर्तमानाच्या पुस्तकांत लुकाच्या ह्या 15व्या आविसरांत जें कितें मेळटा व जें कितें बरयल्लें आसा तें आमकां पळोवंक मेळना. 11वे वळीन जें घर दाखयिल्लें आसा तें घर देवाचें घर अशें
दाखलो करता, ज्या सुवातेचेर आनंद, खुशालकाय, मोग सगळेंच आसा. ह्या घरांत मनशाच्या काळजाक उपकारता तसल्यो सगळ्योच गजाली आसल्यो. मोग, खुशालकाय, एकचार सगळें सुखूच त्या सुवातेचेर आसलें. हो ल्हान भाव एक वेगळीच गजाल करता, कारण त्या सुवातेचेर बापूय आनी ताजे 2 जाण पूत आसता. पूण धाकलो पूत कितें करता तें आमी पळोवया. तो म्हणटा, ह्या सुवातेर हांव कंटाळून गेल्लो आसा. ताका भायलो संवसार चड बरो लागलेलो आसलो. ताणें आपले ग्रेस्तकायेची मागणी केली. त्या ग्रेस्तकायेचो एक एक पयसो ताज्या बापायन एकठांय केल्लो आसलो. ह्या पयशा पासत ताज्या पुतान कोश्ट करूंक नासलें. ताजे जाणवायेन न्हय, ताज्या कोश्टान न्हय, तर ताज्या बापायच्या मोगाक लागून हो पयसो ताका फावो जाल्लो आसलो. ताणें सगळे दुडी घेतले आनी तो पयशिल्ल्या देशांत गेलो. त्या सुवातेचेर गेल्या उपरांत ताका अनुभव आयलो की लोक जें कितें बरें म्हणटा तें कितें. पूण पातकान आपलें जिवीत ताणें सारलें. आमी आमकांच त्या पुताच्या सुवातेचेर दवरून पळोवंक शकता. आनी एक दीस असो आयलो की ताज्या थंय आशिल्ली सगली ग्रेस्तकाय सोंपली. ताज्या लागीं कांयच उरलें ना. त्या सुवातेर आतां दुकोळ पडलेलो आसलो. आतां ह्या भुरग्याक कळोन आयलें की कितें करचें. ताका कांयच समजना जालें. खरें पळयल्यार ताका घरा वचूंक भिरांत दिसताली. ताणें भिवपाची गरज नासली, पूण तो बरोच भियेल्लो आसलो. तो आतां असले परिस्थितीचेर पावलेलो आसलो तें कोणूच जुदेव करचो ना तें. ताका आतां काम नासलें. ताणें आपल्या त्या सगळ्या इश्टां कडल्यान वचून पळयलें, पूण ताका कोणाचोच आदार मेळूंक नासलो. सगळ्यांनी ताका पयस केल्लो आसलो. ताका आतां पयस रावचें पडलें. शेवटाक दुकरां खावचें आसा तें खाण खावचें अशी ताजी येवजण जाली. ताका कोणूच कांयच दिनासलो. तेन्ना दुकरां खातात तें तरी आपूण खावं अशी ताजें मन जालें. आनी ताणें तें चिंतलें. जे इस्रायली आनी फारिजेव आसले ते जेजूचें हें उलोवणें आयकताले. हें आयकून ते फाटीं सरले. एक इब्रू जावनूय वायट जावंक शकना. तांचो दुकराशी कांयच संबंद ना. मोजेसाच्या सुमर्ती प्रमाणें ताका हें अशें करूंक परवानगी नासली. तुमच्यांतले कोणी अशें म्हणटले, हो भुरगो पातकी आसा आनी ताजें थारण जावचें आसा. ना मोगाळ भावबणानो, ह्या सुवातेर असलें चित्र ना. एका पातक्याचें थारण जाता असलें चित्र ह्या सुवातेचेर ना. जेन्ना तो आपल्या बापायच्या घरा रावतालो तेन्ना तो ताजो पूत आसलो आनी त्या संबंदी कांयच प्रस्न नासलो. जेन्ना तो पयस आसलेल्या देशांत गेलो तेन्ना ताणें आपणाशी आसलेले सगळे पयशे खर्च केले आनी तेन्नाय तो ताजो पुतूच जावन आसलो. त्या दुकराच्या मदें तो एकदम गरीब परिस्थितीन रावतालो तेन्नाय तो ताज्या बापायचो पुतूच आसलो. पूण तो पुतूच जावन आसलो. तो आनी कोण नासलो. ह्या ओपारीन जी गजाल दुनियान सांगलेली आसा त्या गजालीनूय तो आमकां पुतूच दिसती पडटा. तो केन्नाच जनावर जावंक ना, तर शेवटाक पर्यंत तो पुतूच आसलो. तर कोणी अशें म्हणटले की हें शुभवर्तमान न्हय, तर हें शुभवर्तमान सुद्दां आसा. तर पयले सुवातेर पळोवया ही ओपार कसली आसा. ही ओपार पुता संबंदीच सांगूंक ना, तर एका बापायच्या काळजा संबंदी ती सांगलेली आसा. आनी तो बापूय एक पातकी पुताक परत आपणाच्या सांगाता घेता. लुकाचो 15 15 आनी 16 वळी प्रमाणें ताका कोणूच कांयच दिनासलो. आयज म्हाका हें समजूंक येना की ताका कित्याक ते दिवंक शकनासले. कारण ताणें तर तांचे पसत सगळें दिल्लें आसलें. पूण मोगाळ भावबणानो, हो संवसार तुमकां कांयच दिवंक शकचो ना. तुमच्या लागीं आसा तें तो घेतलो, पूण तुमकां ताजो कांयच फायदो जावचो ना. ह्या पुतान आपल्या कडेन आसलेलें सगळें वगडायलें. सगळें
इश्ट ताजे थंय आसले. जेन्ना ताजें सगळें सोंपता तेन्ना सगळे ताजे इश्ट ताका सोडून वेतात. आनी आयज तो एक वायट दोशीचेर आसा. ताजी दशा कशी जाल्ली आसा हें आमकां ह्या सुवातेचेर दिसून येता. आयज हें चित्र काळ्या रंगान बरय सारकें जावन आसा. पूण आमच्या दोनूय जेजून तें खूब सुंदर आनी बऱ्या रंगान बरयल्लें आसा. त्या भुरग्यान जेन्ना हें सगळें खर्च केलें तेन्नाच्यान तो दुखी जावंक पावलो. आनी हें जावंकूच जाय आसलें. नाजाल्यार ताका हाजो सगल्याचो अनुभव येवचो नासलो. तो आपल्या घरांत खुशालकायेन आसतलो आसलो. पातक कितें, संवसार कितें आनी आपलो देश म्हणजे कितें हें ताका समजून येवचें नासलें. जेन्ना ताणें दुकरां राखूंक सुरवात केली तेन्नाचें चित्र तर एक खूब दुखेभरीत अशें जावन आसलें. तो आतां खूब दुखी जाल्लो मनीस जावन आसलो. मोगा बाबणानो, पातक हें खूब वायट जावन आसा. जावं तें ल्हान वो जावं तें व्हड, तें पातकूच जावन आसा. तें आमकां शांतेन जियोंक दिना. संवसारांतल्यो सगळ्यो वणावळ्यो तें आमकां दाखयता. जेन्ना आमी पातकान आसता तेन्ना आमकां कांयच दिश्टी पडना. उपरांत पूत म्हणटा, म्हज्या बापायच्या घरा सदांच बरें जेवण म्हाका खावंक मेळटालें. आतां ताजे दोळे उदके जाल्ले आसले. आतां दर्यान ताका पळयल्लो आसलो. दोनयाचें सुंदर चित्र ताच्या मुखार आतां उबें रावलेलें आसलें. आतां ताका ताच्या बापायचो उगडास जाल्लो आसलो. ह्या सुवातेचेर बापायचें घर आसा. बापूय जनेलांतल्यान आपल्या पुताची वाट पळयता. ताका पूर्ण खात्री आसली की म्हजो पूत एक दीस ज्या वाटेन गेला त्याच वाटेन परत येतलो म्हणून. कोणें अशें म्हणटलें, भावार्थी पातक करूंक शकतात? ओय मोगाळ भावभणानो, भावार्थ्यांच्या हातान पातक घडटा. तेय पातक करूंक शकतात. कोणें म्हणटलो, भावार्थी पातकान रावूंक शकता? ना मोगाळ भावभणानो, भावार्थी पातकान रावूंक शकना. कारण बापाच्या घरा बापूय आपल्या भुरग्यांचेर नदर दवरून आसा. आनी तो म्हणटा, म्हजें सगळें पुता हें सगळें तुजेंच जावन आसा. म्हज्या पुताक दुकरांची सुवात न्हय. तांचो स्वभाव दुकरांचो न्हय. तर तो पूत जावन आसा. तो म्हजो पूत जावन आसा. हांव म्हज्या पुताचेर नदर दितलों. बापायच्या घरा शिवाय ते खंयचे सुवातेचेर सुखान रावंक शकना. ते खंय वचूं, कितलेय मेळ जावनी, कितलेय वायट कामां करुनी, जर तो म्हजो पूत आसा जाल्यार तो म्हजेशी येतलो. आनी जो बापायच्या घरा वचूंक तयार आसा तो बापाचो पूत जावन आसा. आतां बाप पुताक पयशिल्ल्यान येताना पळयता. मोजेसाच्या सुमोर्थी प्रमाणें जो पूत बापायचें घर सोडून वेता वो आज्ञा मोडटा तो एक पातकी जावन आसा आनी ताका फातरांनी मारचो कायदो आसलो. पूण बापान तशें करूंक ना. 20वे वळी प्रमाणें तो पूत पिंजलोल्या रोपाचेर आसलो तरी पूण ताजी आंगोस्त्रां, ताजी सगली दशा खूब वायट जाल्ली आसली. ताका घाण मारताली. पूण बापान वचून ताका वेंग मारली आनी ताजे उमे घेतले. 21वे वळी प्रमाणें पुताच्या उलोवण्या कडेन ताणें लक्षूच दिवंक ना. मोगाळ भावभणानो, तुमी तर खऱ्यांनीच बापाचे पूत आसात तर तुमी केन्नाच फातकान रावूंक पळोवचे नात. एक दीस तुमी अशें म्हणटले की हांव म्हज्या बापायच्या घरा वेतलों आनी त्या दिसा तुमी तुमचीच पातकां कबूल करतले. पयली जोआची चीट, पयलो आविसूर आनी नवी वळ अशें सांगता. पूण आमची पातकां आमी वळखून घेता जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतलीं आमकां नितळ करता, कित्याक तो विश्वासी आनी प्रमाणीक. पातक करणारो पूत अशेच तरेन बापाच्या सांगाता ताच्या घरा परतता. फकत पातकाच्या बोगसण्या वरवींच ताज्यान बापा कडेन येवंक जाता. बापूय आपल्या पुताक
कितें म्हणटा तें पळयात. बरें आंगोस्त्र हाडून ताका न्हेसयात. आतां ताका नितळ आंगोस्त्र मेवलेलें आसलें. दोनी जेजू आमकां सगळ्यांक बरें आनी सुंदर आनी नितळ आंगोस्त्र दिता. तो आमकां नितीवंतपणाची आंगोस्त्रां घालता. जो दोनी जेजू 2000 वर्सां पयलीं आसलो तोच आतांय आसा आनी तेंच काम तो आतांय करता. जें ताका आंगोस्त्र घातलेलें आसलें तें नितीवंतपणाचें आंगोस्त्र जावन आसलें. त्या उपरांत ताका तो आपली मुदी घालता. ही मुदी दाखयता तो खूब वाडलेलो आसलो. ताका सगळो अधिकार आसा असो हाजो अर्थ जावन आसा. ताका पयलींचे सुवातेचेर ताजो बापूय दवरता. ताजे कडल्यान कांयच तो मागना. आयज बापायचो मोग आमी पळयलो. ह्या सुवातेर पूत मोगाळ जरी नासलो तरी बाप मोगाळ जावन आसा. बापाचें काळीज मन हें कितलें व्हड आसा हें आमकां ह्या सुवातेचेर दिसून येता. घर सोडून गेल्ल्या पुताक तो परत आपयता. जर बापूय सारको आसलो तर पुतूय सारको जावंक पावता. बापूय मोगाळ नासलो जाल्यार पूत कसो मोगाळ जातलो. आयज आमी पळयता आमच्या सोबाच्या वडिलांक ते आपल्या पुतांक बोगसूंक तयार आसना. आपल्या सोबेंत घेवंक ते पळयनात. आपल्या बापाक पळयल्यार कोण तांची भुरगीं तांच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक पावतलीं? अशें जावचें न्हय. आमी तर संवसारी बाप जावन आसात. आमी आमच्या भुरग्यांक कशे तरेन वाडोवंक जाय हें आमी पळोवंक जाय. आयची आमची कामां कशीं आसात हें आमी पळोवंक जाय. आयज आमचें काळीज दुसऱ्याक भोगसूंक जाय तसलें आसूंक जाय. पूण आमचें काळीज आमी घोट करतात, दुसऱ्याक आमी भोगसूंक तयार आसना आनी ह्या उद्देशीं आमी आमचोच अपमान न्हय तर आमी सोबेंतल्या सगल्या लोकांचो आनी त्याच प्रमाणे आमी देवाचोय अपमान करतात. आयज देवान तुका भोगशिला त्याच प्रमाणे तुकांय भोगसूचें काळीज आसूंक जाय. जेजून तुज्या पसत कितें केलां हें तूं जाणा. तुज्या पातकाचें भोगसणें तुका मेळचे पसत ताणें आपलो जीव त्या काल्वरीच्या क्रुसाचेर दिलो. तुका आनी म्हाका ताणें आपल्या रोगतान विकतें घेतलें. ताज्या वारोल्ल्या रोगता उद्देशीं आयज आमी शुद्ध आनी नितळ जावंक पावले. आयज आमी भावार्थी जावंक पावले. पूण आमी भावार्थी जावनूय जर दुसऱ्याक भोगशिना जाल्यार आमी भावार्थी न्हय तर आमी संवसारांतलेच मनीस आसा अशें जावंक पावतलें. तर मोगा भावणानो, आतां ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.